विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। श्री शांतादुर्गा विजयते कला मंडळान कुंकळ्या 9 आनी 10 डिसेंबराक उर्बा एंड इन्स्पिरेशन सुवाळो आयोजीत केल्लो। ह्या सुवाळ्याचे उक्तावण कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेच्या हस्तुकी जाले। फाटली 5 वर्सां जाली उर्बा उत्सव संस्कृतायेच्या दायज घेवन माड्डोळान गाजता। आरडीएक्स खातीर कुंकळेच्यान महेंद्र गांवकार। पाचवें वर्स एक खंयचीय जर संस्था चलता जाल्यार ताका पयलींची एक 3-4 वर्सां खूब म्हत्वाची आसता ती संस्था सारकी टिकोवन दवरपाक। नंदनान ती 5 वर्सां संस्था टिकोवन दवरल्या, 5 वर्सां ही उर्बा टिकोवन दवरल्या आनी ताजी ही उर्बा अशीच उरची अशें हांव देवा लागीं मागतां। आतां आमी पळयलें की हांगसर कांय जाणांचे सत्कार जाले। गोंयान इतलें टॅलंट आसा, आमी खुबदां म्हणटात की गोंयान इतलें टॅलंट आसा आनी ते टॅलंट म्हणजे खंय तरी दाबून उरल्या भशेन दिसतात। आनी अशा कार्यक्रमांतल्यान तांचो सत्कार केल्या नंतर किंवा लोकां मुखार तांकां हाडल्या नंतर कळटा की अरे वा इतले बरे ह्या टॅलंट आशिल्ले लोक आमच्या गांवांत आसात काय म्हणून। आनी तांच्या हांगसर तांणी सत्कार केल्या बद्दल तांचे परत एकदां अभिनंदन करता। कारण जो कोण बरें काम करता तातूंत बरें काम करता ताचो जर सत्कार सन्मान जालो जाल्यार तातूंतल्यानूच एक उर्बा घेवन हांगच्यान हे तरुणी वचूं शकतात। एक टीम वर्क जे म्हणटात ते ताणें स्वता तयार केले। आतां हांगा टीम वर्काचे खूब एग्जाम्पल दिली, खूब जाणांनी ताजें मेन्शन केलें, पूण हें कळना आसतना तो स्वता आपल्या कामांतल्यान टीम वर्क म्हणल्यार कितें तें आमच्या सारक्यांक दाखयतालो आनी टिचर्स जावं बाकीचे ताजे विद्यार्थी मित्र हांकां एक उदाहरण घालून दितालो। सातत्यान काही गोष्टी वता आसतना आणि दुसरी गोष्ट आसा की दुसरी गोष्ट करत असताना एक शाबासकेची थाप जे अशे तरेचे कार्यावळी घडून हाडणारे कार्यकर्ते किंवा जे ऑर्गनायझेशन किंवा त्या लोकांचे फाटीचेर एक शाबासकेची जर थाप जर पडली जाल्यार तातूंतल्यान एक प्रेरणा मेळटा। संसारातल्यान तुका खूप वाईट दिसतालें।